कासारवदने पेडणे सावन दोडा मार्ग वचपी रस्त्याची चाळण जाल्या। हांगच्यान मोपा विमानतळ 4 किलोमीटराचेर आसा। सरकार करिना म्हण पेडणे काँग्रेसीन रस्त्यातली फोंडकुला भरपाचो वावर हातात घेतलो। हांव आतां आसा तो सुरीचे झाड म्हणटा, सुरीचे झाड जंक्शन हे कासारवरणे आनी म्हाज्या फाटल्यान तुमकां दिसता तो हो फाटल्यान दिसता तो फुटलेलो रस्तो आसलेलो, म्हणजे एक फोंडकूल जाल्लेले व्हडले, म्हणजे येदे व्हडले जाल्लेले की हांगा कितलेशेच कॅज्युअलिटी जाताले। आनी आयज काँग्रेस तर्फे ॲडवोकेट जितेंद्र गांवकर बी अशे यूथ जितके फुडें येवन तेंच्यांनी आयज आपल्या पदरीर हांगा सिमेंट हाडले, कॉन्क्रीट हाडले आनी कॉन्क्रीट हातीन करून तेंच्यांनी हे खड्डे बुजोवपाचो प्रयत्न केलो। पेडणेच्या भोवतेक रस्त्याची चाळण जाल्या। खड्डेमुक्त गोंयची घोषणा ह्या रस्त्या वयल्यान व्हावून गेल्या। सणा परबेचो दीस, पूण लोकांक खडबडीत रस्त्यांतल्यान आनी फोंडकुला वाटयत वाहनां चलोवची पडटा। आमदार आपली जबाबदारी विसरला अशें म्हणत पेडणेचो काँग्रेसीचो फुडारी ॲडव्होकेट जितेंद्र गांवकारान सहकाऱ्यांक बरोबर घेवन आपल्या खर्चान रस्त्याची फोंडकुलांनी शिमेटी भरपाचो यत्न केलो। आयकात ताच्यो प्रतिक्रिया। त्रास जाता पण कितें करतलो, हांव वचूचेच पडटा न्हू, सांगान कोणाक सांगतलो, कोण काय करपाक तयार ना रेडी। खड्डे पळय सकयल रस्त्याक पडले, हे पायप लावन गाडयेची वाट लागता। सरकार खंय लक्ष आसा तुमकां अशें दिसता सरकाराचो? लक्ष ना म्हणून ते अशें जालें न्हू। हांगा गाडी ब्रेक मारा, आमी पडटो एकदां। हे आयज आनी काल जाल्लो हे फोंडकूल ना, हे कितलेशेच म्हयने जाल्ले आहात आनी हांवें म्हाज्या दोळ्यान पळयल्ले की अशे स्कूटर कार पडलेले आहात, हय एकामेकाच्या गाडयेचेर फाटल्यान व्हरून गाडये मारलेले आहात। आयज हेका लागून आमकां आयज आमदार आयज करतलो, फाल्यां करतलो किंवा पावस सहन करतलो, हेचेर आमी थोडेशे रावले की बाबा आयज ना फाल्यां जातलो म्हणून। तेचेर तेंच्यांनी हॉट मिक्स सुद्दां केला, पूण हेका फोंडकुलाक तेंच्यांनी कांयच अशें प्रोविजन करूंक ना की ते पायपाक लागून परतून परतून फुटत वयता, परतून परतून तो रस्तो खणून वयता म्हणून। आयज इतले एक्सिडंट जाले तेका लागून आयज आमकां हातीत घेवचे पडले की आयज आमकां प्रत्यक्षात येवन हे फोंडकुलां बुजोवची पडली। म्हाका तरी दिसता की आमचो जो लोकप्रतिनिधी आहा, जो आमी लोकांनी आमदार म्हणून निवडून दिल्लो आसा, कदाचित तांकां अजिबात टायम नासतलो हांगा लक्ष दिवपाक, आनी त्याच्यामुळे हे खुबशे गोष्टी अशे लोकांक त्रास चालू आसा। तरी आसतना तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव आमदाराक सांगूंक शकता, मातसो टायम काड, सवडींतल्या सवडीन मातसो एक दीस ह्या वाटेन फक्त पांयाभरणी करपाक जावं खंय उद्घाटनां करपाक भोंवू नाका। मातशें वता आसतना रोडाचेर जी कितें दयनीय अवस्था आसा त्याचेरय मातसो लक्ष दी। आनी तूं कितलोय जरी बिजी जालो तरी मातसो थोडो तरी लोकांक लागून खंय तरी हांगा लक्ष दी, जेणे करून लोकांक कळटलें की बाबा आमचो आमदार जागृत आसा म्हणून। आनी हे आमदाराकय जागरूक करपाक लागून हे आयज आमकां पावल उखलचें पडलें की बाबा सरकारचे नाकर्तेपणां, आमदाराचो नाकर्तेपणाक लागून शेवटाक रस्त्यार नागरी घेवन स्वता सिमेंट खडी हाडून ते खड्डे बुजोवपाचें काम आयज घेवचें पडलें। तेन्ना हो एक आमदारान धडो घेवचो, बाबा ही परिस्थिती जागृत जे नागरीक आहात तांचेर कित्याक आयली, ताका कारण कोण? सरकार कारण, सरकारी खाती कारण, काय ताका आमदार कारण? निवडून दिल्ले लोकप्रतिनिधी जर ह्या कामाचेर लक्ष दिवचे ना जाल्यार कोणी ताचेर लक्ष दिवप आनी ती कोणी कामां करून घेवप? पेडणेचो आमदार झोनिंग प्लॅना वेळार लोकांबरोबर रावलो ना। आतांय भौशीक कामांचे बाबतीत तो लोकांचे चिंतना। देखून काँग्रेसीन आता सामाजिक समस्या जाग्यार घालपाची मोहीम सुरू केल्या, सांगता ॲडव्होकेट जितेंद्र गांवकार। ह्या निदर्शनाक हाडलेला आम्ही पीआयच्या बघूया, पण ह्या सगळ्या गोष्टीतून पेडण्याच्या आमदाराचा निषेध करते, कारण तो आज सारखो निघलेला असा। झोनिंग प्लॅनाच्या वेळाचेर तुम्ही सगळ्यांनी बघलात, सगळ्या गोंयच्या जनतेन बघला की पेडणेकारांक झोनिंग प्लॅन नाका आसलेलो, पण हो काहीशे लोकांक घेवन झोनिंग प्लॅन जावो म्हणून गेल्लो। लास्टाक काय जाला की जनता ही सर्वश्रेष्ठ आसा, जनतेचा मत ह्या सर्वश्रेष्ठ आसा, त्याचो आदर करून आम्ही ह्या काम सुरू केला। आणि अशा असंख्य समस्या आसत ज्यांची वाचा फोडच्या खातीर काँग्रेस सदांच तत्पर आसतली, आमचे सामाजिक कार्यकर्ते तत्पर आसत। गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, जवाहर बर्वे आणि निखिल जल्मी।